गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयांत एका फाटोफाट एक गुन्यांवकारी घडणुको घडत आसात, जाल्यार दुसरे वाटेन प्रमोद मुख्यमंत्री सावंत आपल्या क्रायम डिटेक्शन रेटीच्यो बडायो मारता. सिद्धी नायकाच्या मरणाच्या तपासा विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्र्याचें एकूच पालुपद, पुलिसांचो तपास चालू आसा. गुन्यांवकारी घडणुकांक हालीं ओतो आयला. दिसान दीस येवपी गुन्यांवकारी खबरांचे फाटभुंयेर 2 दीस पयलीं कानोळे ट्युरिस्टां मदीं जाल्ली झगडी पिस्तुलाच्या फारपेटा मेरेन पावली. जाल्यार सिद्धी नायकाचें मरण प्रकरण परत ताजें जालां. पुलीस म्हणटाले पोस्टमॉर्टमांत चली बुडून मेल्ल्याचें स्पश्ट जालां, पूण प्रत्यक्ष पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण चलयेचे कुडीर हात आनी पांयाचेर घावे आसले. ह्या गुन्यांवकारी घडणुका संदर्भात गोवा 365 मुख्यमंत्र्याक जाप विचारली. आयकात तो कितें म्हणटा तो. फाटोफाट एका एक सिरीज जायत आसा. एनफोर्समेंट कितें करता क्रायम डिटेक्शन करप आनी एनफोर्समेंट हे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा. क्रायम डिटेक्शन रेट जर काडून तूं पळयशी तिजी जर 93%. त्या खातीर हांव सांगतलो की आमी एनफोर्समेंटूच मोठ्या पद्दतीन आसा. सगळ्या पद्दतीन आमी लोकांक अवेरूय त्या पद्दतीन करता. लोकांनी म्हणजे सरकार जे कितें करपाक जाय पळय ताच्या खातीर हर तरेचो प्रयत्न गोवोरमेंटा कडल्यान जाता. म्हणून तर आवर पुलीस डिपार्टमेंट व्हेरी मच अलर्ट. सर, सिद्धी नायकाच्या मृत्यू प्रकरणाक एक वेगळो वळण येयला. सुसायड म्हणटालो, आतां बॉडी ग्रुसीस येयला तेच्या. म्हाजे पळयता पुलीस डिपार्टमेंट पळयता. अमित भेट झाली काय ना रे ताका अमित शहाची भेट झालेली आहे, काय चर्चा झाली? काल मुंबईमध्ये मी अमित शहाना भेटलो. राजकीय स्थितीवरती डिस्कशन झालं गोव्यातल्या. एकंदर जी राजकीय स्थिती गोव्यामध्ये आहे इलेक्शनच्या तयारीनुसार बाकी सगळं जे आहे ते त्याच्याबरोबर डिस्कस. सर, विशेष कोणत्या गोष्टीवरती चर्चा झाली? हे एकंदर राजकीय स्थिती आणि पुढे इलेक्शनची तयारी हे दोनच विषय. बीजेपीचे थोडे एमएलए आणि मिनिस्टर काँग्रेसच्या टचान आहे म्हणून. गोवा 365 खातीर दोना पावलाच्यान समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. रायबंदर फोंडवेच्या एकल्यान वाडीव लायट बिलाची कागाळ केल्ली. त्याच्या कागाळीच्या आदाराचेर तपास केल्या उपरांत चुकीचें अशें कांयच दिसून येवंक ना, वीज खात्यान स्पश्ट केलां. सुनीलचंद्र तांबान केल्ल्या कागाळीचे आदाराचेर आमी ताचो मिटर तपासलो. मिटर काडून हाडलो आनी तो तपासणेक धाडलो. तशेंच ताका नवीन मिटर बसोवन दिलो. पूण मार्च, एप्रील आनी मे ह्या 3 म्हयन्यांचे मजगतीक ताका बील वाडून येतालें. बाकीच्या वेळार ताचें बील उणें आसतालें अशें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. I am Assistant Engineer Commercial Ajit Pillai. Regarding this consumer, we had analyzed the billing pattern and we have found out that during the summers this consumption is quite high of this particular consumer, and then the consumption comes down. And after the analysis we found that this thing as per consumption the consumer is being billed. एक कंप्लेन आसली सुनील चंद्र तांबा ह्या कंज्युमराची फ्रॉम रायबंदर, फोंडवे रायबंदर, रिगार्डींग हाय बिलींग. आनी हो विशय आमच्या नजरे आयलो आनी मी रोखडे मागीर तेजे रेकॉर्ड काडून पळयतकीर एक लक्षांत आयलें की ह्या कंज्युमरान जून 19 कंप्लेंट केल्ली अबाउट मिटर रनिंग फास्ट. आनी तेन्ना आमच्या त्या येईन मिटर काडून तो MRT धाडलो फॉर टेस्टिंग. आणि MRT रिपोर्ट आयलो दॅट मीटर इज रनिंग प्रॉपर म्हणून. आनी परतून मागीर तो फ्रॉम 2019 आयज मेरेन दुसरो जो मिटर बसयला तो वर्किंग कंडिशन आसा. आनी जे कितें ताका बील आमी धाडटा इज एज पर द कंजम्पशन. आतां कंज्युमर सांगतालो की तेजे ताका 11,000 बील इश्यू केल्लें म्हणून आमी. हो म्हजो असिस्टंट कमर्शियल अजीत तो तुमकां सांगतलो की ताका जे 11,000 बील आशिल्लें ते तुमकां कॉपी दाखयता. ते आसा मार्च 20 ते मे 20, मार्च 20 ते मे 20 साधारण 2.5 महिन्याची बील आसा ते. आनी तेजो जो कन्जम्पशन पॅटर्न आमी पळयशात तर एवरी इयर मार्च, एप्रील, मे तेजें कन्जम्पशन इज ऑन द हायर सायड. And obviously because of the climatic conditions, मागीर तोच मिटर subsequently it records less. Ajit will explain to you. काय मागीर तुमी आतां एकदा फोन तेजो हे आहा फोन आहा लागना
वयल्यान आतां घर बंद आसलें परते तुमी मागीर परते इन्स्पेक्शन करपाक वयतले. परत आमी एकदां ट्राय करतले ताका कॉन्टॅक्ट करपाक नाल्यार तेणी सुद्दां आमचे कॉन्टॅक्ट करूं येता. सो मागीर आमी आसात तेजे हेल्पाक आनी आमी तेजे सगळ्यांक आमी हेल्प करता तशें कांय ना. कित्याक कोणूय येयले जाल्यार आमी तेजे कंज्युमरांक ऑलमोस्ट हेल्प करता सगळ्यांक हेल्प करता आमच्या परीन जितको जाता पळय तो. आनी कोणाची तशी कंप्लेंटी बी इतली ना कंप्लेन्स तशें येना म्हणजे डे टू डे कोण येता पळय ते आमी अटेंड करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. भारतात फाटल्या 24 वरांत 42,618 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशींचो आंकडो परत एकदा 4 लाखा वयर पावला. जाल्यार गोंयांत दिसपट्ट्या कोरोना केशींचो आंकडो परत एकदा 100 वयर पावला. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत 104 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. गोंयांत फाटल्या 24 वरां भितर कोरोनाक लागून एकल्याक मरण आयलें. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3,203 पावलो. कोरोना खातीर फाटल्या 24 वरां भितर 4,791 टेस्टी केल्ल्यो. ते प्रमाण दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटीचो रेट 2.85% पावलो. फाटल्या 24 वरां भितर 120 जाण बरे जाल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो उणो जावन 896 पावलो. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 330 जाणांक मरण आयलें. मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,40,225 पावलो. एक्टीव केशींचो आंकडो 4,05,681 पावलो. आतां मेरेन 67.72 कोटी लोकांक कोरोनाचे वासीन तोपला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळेची पोरणी इमारत कामकाजा खातीर धोकादायक जाल्ल्यान सगळीं कार्यालयां नवे इमारतींत व्हरतले. पालिका मंडळान तशें थारायलां. पोरणे इमारतींतल्या शॉपवाल्यांक नवे इमारतींत दुकानां दिवपा खातीर पावणेचो विचार चल्ला, नगराध्यक्षान सांगलें. कुंकळेची नगरपालिका सध्या म्हातारी जाल्या. कांय कडेन पाकी कोसळपाक लागल्यात. शिमिटाचे कपचेय निखळटात. जाल्यार सोपणा कडेनूय इमारत कात उडोवपाक लागल्या. भितर उदक गळटा. आतां तर सोपणां चडपाक लेगीत मंडळाचे वांगडीच भियेतात. नवी इमारत तयार आसा. फक्त लायटीचें थोडें काम उरलां. पूण बेगोबेग शिफ्टिंग जावपाक जाय अशें सगळ्यांचेंच म्हणणें. पळयात. म्युन्सिपालिटी शिफ्ट करपाक डिसिजन जालां हे बिल्डिंगेच्यान ते बिल्डिंगे वचपाक. कित्याक ही बिल्डींग कस पडटा हांगा आनी पावसाचे थेंबे गळटा. स्टेअरकेजीस म्हाज्या वयर फ्लोर आहा थंय वचपाचें घरान दिसता ती कोसळून पडत. सगळ्यांक ते म्हाकाच न्ही सगळ्यांनी कंप्लेन की ही मोडून पडत म्हणून घरान. आनी ते खातीर म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसां ते पयलीं थंय शिफ्ट करपाचें काम आनी रोखडेंच. कोविड केअर सेंटर केलं ते बिल्डिंगेक तितून आतां लायट ना. ते लायट घालतल्यार आनी तितून आनी सगळें फर्निचर हे ते मांडपाचें आसा आनी बोर्ड हे ते जायत काम आसा तेगेलें. कितले खर्च करपाक आमचे पयशे दिना. आमी डिसायड केला पयलीं लायट व्हरया थंय आनीक आमी शिफ्ट करया. मागीर सगळें काम स्लो करपाचें. ही बिल्डिंग सामकी डेंजरस आसा. ही सार डेंजरस आसा. हांगासर पडटा पळय जिमाची हें पडटा पयशे. सर जाग्याची कितें तरी कोणी कोर्टाक घातले दिवशी म्हूण केला. पायटी नोरोना हेणी घातली केस तेच नवनीला कनेक्ट सो आमी पायटी नोरोना म्हाका फार करू. किती रेट सांगता 1,200 पर स्क्वेअर मीटर. तुम्ही हें करताले न्हू. विचार चला तेजेर आतां विचार चालू आहा कितें करपाचें. सगळ्यांनी इन्स्टॉलमेंटान करून फारीक करया अशें म्हणलां. पूण आमी म्हणलां तांकां ती एग्री जावपाक ताका आपण हाडून ही बिल्डिंग साम मोडो आहा आनी वयर चोडोन देवपा भिरांत दिसता. आनी आमगे एकलो कावन्सिलर रेय म्हणून आतां वयर चोडोन साम भिता. तर कितें सांग आज कितें रेजोल्युशन घेतलां. हांवें रेजोल्युशन केलां जाता बेगीन हे बिल्डिंगाक शिफ्टिंग करचें म्हणून. ट्राय चेअरपर्सन सांगता शिफ्ट करुया म्हणटा. तर ही बिल्डिंगे इतली हालत पिड्ड्यार आसा. चोडवले चोडो बेश्टें हातलेला शिमीत पडटा माती पडटा पोस्ट पडटा. न्यू बिल्डिंग कंप्लीट आसा आतां. हय कंप्लीट आहा म्हणल्यार मातशी एशी मातशी आहा ती कोण दित म्हणून आयकलें आमच्यानी. बेगीच्या बेगीन तुमकां जावपाक जाय बेगीन बेगीन जावपा जाय जाता तितल्या. आनी कशें आसा थिंग शॉपांय आसा रेव्हेन्यू येता जाल्यार शॉपां ऑक्शन करपाक जाय मागीर कितें आसता. ऑक्शन करपाक जाय म्हणल्यार चल कितें जाता जायत जाण आपणागे शॉपां कोणा शॉप म्हणटाय तांकां सगळ्यांकूय एक एक शॉप दिवपाक केस जातले. ते आतां आमी उलयतली कावन्सिलर
त्या प्रमाणे ते मागीर शॉप चोयपाक जाता म्हूण तुमी बेगीच्या बेगीन शिफ्ट जातले. बेगीन आमी शिफ्ट जावपाक चड बरो. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. कोलवेच्या महालक्ष्मी मंदिरात भाविक भक्तगणांनी श्रावणी शुक्रार मनयलो. जायांची पुजाय होय देवस्थानाचो एक खाशेलो सुवाळो. परंपरेप्रमाण देवळा भोंवतणी देवीची पालखी भोंवडायली. मोजक्याच भाविकांची हजेरी आसली. कोविडाचे सावट आशिल्ल्यान भोवतेक कार्यावळी रद्द केल्ल्यो. थारावीक विधीच जाल्ले. कोरोनाचो काळ आशिल्ल्यान देवस्थानाच्या वतीन केल्ले धार्मीक विधीक पावणेक आनी पुजेक थारावीक लोकांकूच आपयिल्ले. वाठारांतल्या भाविकांनी जायांचे पुजेक हजेरी लायली. महालक्ष्मीक जायांच्या फुलांनी बेस बरी सजयल्ली. देवीचे आरतीचो तशेंच श्रावणी शुक्राराच्या विधींचोय भक्तांनी लाव घेतलो. पालखेक मात भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळोवया आरती आनी पालखी प्रदक्षिणेचे खीण. अंदू मरे आमची आज 3 सप्टेंबराक वार्षिक जायांची पुजा संस्थांतर्फे सांजची 7 वरांचेर पालखी मागीर पालखी जाता कितें आसता पावणी आसता प्रसाद आसता आनी फराळ आसता. म्हणून गव्हर्मेंटाचे आतां कोवीड बंधनाक लागून आनी ते रिस्ट्रिक्टेड प्रमाणात करपाचें ठरयलां भक्तांनी. आनी कितें ते कार्यक्रम जातले ते सोशल डिस्टन्सींग दवरून करतले. म्हूण तुमी अशे व्हडलो कार्यक्रम दवरलो ना. व्हडलो जायना आमी खाली कॅन्सल केला. भजन बी आमी कोविडा लागून कॅन्सल केला. कितें वर्सां कशी गर्दी जाताली आनी वर्सां आमगे कमीत कमी 1000 ते 1,500 लोक जातालो दिसभरात रातची भितर. आतां ओनान सांग रिस्ट्रिक्टेड प्रमाणात करपाक जाय सरकारचे बंधनां लागून. सरकारान जी बंधनां जाल्या कोविडा लागून ते बंधनां पावन सॅनिटायझेशन करून मास्क बी वेवस्थीत सगळें करतले. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.